Live, huh? Live. Sorry. I'll call you later. I'll call you later. Okay. Just give me 2 minutes. Live गेला already. You are all right. Live, huh? आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज 2 मुद्दे तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां मुखार दवरता. एक मुद्दो जावन आसा आमच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान जे डे टू डे बिझनेस चल्ला थंय गोंयच्या लोकांचे सेवेक कोण ना आनी मिनिस्टरूय ना. थंय फक्त टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाच्यो मिटिंगी घेवन आमच्यो गोंयच्यो जमनी, गोंयचे दोंगर, गोंयची खाजन लँडां आनी गोंयचे दुसरे पळय ग्रीन एरियाज आहा त्यो कन्वर्शन करून गोंयांत काबार करून आनी गोंयांत विकप. आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकर जेन्ना ते टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग पोर्टफोलिओ सांबाळपाक तांकां संदी दिली, लोकांक दिशिल्लें की जो एमेंडमेंट विजय सरदेसायान 16B एमेंडमेंट ऑफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट पळय केलो तो एमेंडमेंट इधर फाटी घेतलो वो त्या एमेंडमेंटाचो वापर जावचो ना. पूण अशें दिसता पळोवंक की नॉट ओन्ली ताणें विजय सरदेसायान कन्वर्शनाक करून तो एमेंडमेंटाचो वापर भरपूर केलो, पूण आज पळोवंक दिसता आमचो बाबू कवळेकर इज गोइंग टू और हॅज ऑलरेडी surpassed him, has overtaken him in the number of conversions that have been carried out. From the time that he has chaired the 167th meeting of the Town Planning Board in December 2019 to now, कितलीच व्हडली कन्वर्शनां जावन, in fact he has chaired a meeting from November 2019, 167th meeting, 166th सुद्धा. आणि कितल्योच आमच्यो जमनी कन्वर्शन जावन as per the rule and as per the act you are supposed to publish that whole notice in the newspaper. पण आता लोक बेजारल्यात आनी लोकांक हे सगळे कळून आयला म्हणून न्यूजपेपरार एक धाकटो एडवर्टिजमेंट घालतात, धाकटो. तेजेर फक्त सर्वे नंबर एंड नेम ऑफ विलेज घालतात, ताचेर एरिया घालप ना, ताचेर कोणाची कन्वर्शन करता तांच्या लोकांची नांवां घालप ना, कांय ना. कित्याक लोकांक कळून आयला कोणाची कन्वर्शनां जाता. भायल्यान स्टेटमेंट दिवप की धाकट्यो जमनी कोणाच्यो 500 स्क्वेअर मिटर, कोणाच्यो 200 स्क्वेअर मिटर, कोणाचे 500 आनी 200 धाकट्यो करून लोकांच्या दोळ्यांनी तेल घालपाचो प्रयत्न आनी कांय ना. प्रिन्स ट्रान्सपोर्ट मरीन सर्विसीस कुणय 20,000 स्क्वेअर मिटर. आनी व्हडलें सांगना, राजेंद्र कोण केपें विलेज
46,000 स्क्वेअर मिटर्स. फक्त उदाहरण दिता हांव. अशें न्ही की तांचेर पर्सनल कितें आसा आमकां. आनी कोण नानूस विलेज ऑफ सतरी तालुका 63,000. I am reading from the minutes of the meeting. आणि खंयचे विलेजीन 38,000 38,000 अशें करून करून आमच्यो 11,000 पेडणे विलेज. शिगांव विलेज धारबंदरा कितल्योच कन्वर्शनां जाल्या. तुमकां हें वाचतलें जाल्यार एक दिसूय पावचो ना. पण दुख्ख दिसता की जेन्ना हे मॅटर आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टा मुखार आसा आनी हायकोर्टान तांकां इंटरीम ऑर्डर दिली ऑलरेडी. कितें इंटरीम ऑर्डर दिल्या? In two petitions which are clubbed together of 44 by 2018 and 40 and 16 of 2019. What those petitions? The High Court has told the government that whatever decisions you may take, it will be subject to the final outcome of this petition. आमकां लोकांक एक आव्हान करपाची दिसता की आमकां विनंती आहा तुमकां, प्लीज गव्हर्मेंटा मुखार असली एप्लिकेशनां घालिनाकात. कित्याक हें सगळें रद्द जावपाचें आसा. कित्याक फक्त हें कमर्शियल डिलींग चल्लां. थंय कोणाचें बरेपण ना. फक्त गोंयची आनी गोंयकारांची जमीन काबार करप आनी ताचेर फक्त पयशे काडप. आतां जेन्ना हें चल्लां, गव्हर्मेंटान व्हडलें एक एडवर्टाइज दिल्या न्यूजपेपरार प्रेस कॉन्फरन्स की टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज गोइंग टू गो ऑनलाइन फॉर अप्रुवल्स. ऑनलाइन BPAMS सिस्टम, बिल्डिंग प्लॅन अप्रुवल मॅनेजमेंट सिस्टम. Now what does this mean? That all plans will be submitted online for approval. पण ते फक्त उलयता ऑफ सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग युनिट. हांव ना म्हणना, सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग युनिट कराच लोकांच्या फायद्याक, लोकांच्या सेवेक. पण हाऊ कॅन यू जस्ट डू ओनली सिंगल फॅमिली? यू हॅव टू कन्वर्ट एंटायर अप्रुवल सिस्टम एज अ ऑनलाइन सिस्टम. सिंगल फॅमिली एकूच करून कांयच फुडें सरपाचें ना. इफ यू आर लुकिंग एट एनी हेल्प not only to the Goan but the Goan entrepreneur and the Goan businessman. पण तितून एक कित्याक करूंक सोदिना तें सांगता तुमकां. There is a catch in that. गव्हर्मेंटान थ्रू इंटरनल ऑर्डर्स प्रत्येक फायल more than 2,000 square meters, 3,000 square meters, government has to, town planning department has to send it to the minister for approval. Town planning department has to send this file to minister. खंयच्या कायद्या प्रमाणे? तुम्ही हो कायदो पळया. टाउन गोवा दमन एंड दीव टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट 1974 आणि गोवा बिल्डिंग एंड लँड डेव्हलपमेंट Act and Regulations 2010. खंयच ताचेर बरयल्लें ना की खंयचीच फायल मिनिस्टराक धाडपाची गरज आसा. जी फायल लोकांक जो अर्ज कोण करता फॉर अप्रुवल, that has to be decided as laid down in the act and as laid down in the rules. There are officers in the department, there are deputy town planners, senior town planners, chief town planner. It is well laid out how those approvals are to be given. And this illegal activity of referring and sending files to the minister for approval has to be stopped forthwith.
हो जो प्रेझेंट पद्धत चल्ल्या फायली मिनिस्टराक धाडपाक अप्रुव्हल करूंक, मिनिस्टर कसले अप्रुव्हल करतलो? त्यो फायली टेक्निकल आसात. मिनिस्टर कसले अप्रुव्हल करता आणि मिनिस्टरा मुखार आज कितल्यो फायली पडिल्ल्यो आसा थंय ताणें लोकांक सांगचें. सीएमान सांगला की एकदा फायल कसली फायल मिनिस्टराक तर गेली ती विदिन 24 आवर्स परत रिटर्न जाता. तुम्ही बाबू कवळेकाराक विचारचे कितल्यो फायली ताजे कडेन थंय अप्रुव्हलाक आसा आनी त्यो कित्याक लागून उरल्या काय. So, my dear friends, this Building Plan Approval Management System BPAMS started with much funfair. I am an architect by profession. It's just an eyewash and an attempt to fool the people of Goa. Till all these illegal practices are not stopped, nothing can come out of this type of a new system. दुसरे गव्हर्नमेंटान कितल्योच ओडीपी आणि कितल्योच लँड यूज मॅप अप्रुव्हलाक आणि लोकांच्या ऑब्जेक्शनाक घातल्या. कित्याक हो इतलो तेंका घाई ह्यो प्लॅन भरपूर फास्ट अप्रूव करून लोकांचे तेजेर ऑब्जेक्शनां आसात. लोकांक तेंचेर खूब लोकांचे विशीजाचे आड लोकांचे विशीजाचे विरुद्ध हे प्लॅन्स अप्रूव जाल्या. आमकां विनंती आहा मिनिस्टरा कडेन, प्लीज टेक बॅक सम ऑफ दीज ओडीपीज अँड गो अकॉर्डिंग टू द विशीज ऑफ द पीपल. People are passing resolutions in the Gram Sabhas that they are not interested in this type of plans. Whether these plans are to conserve Goan villages or they are going to destroy the village. I give you one example. I come from Giri. गिरीची पळय शेतां आसा, बडगेश्वर देवळाच्या फाटल्यान सगळी म्हापसा पिडीएन घातली. शेतां प्लॅनिंग एरियान घालप कसलें प्लॅनिंग? म्हणजे शेताचे तुमकां बांदपाचो कितें तुमच्यो येवजण्यो आसा काय कितें? ही शेतां कोमदारीची शेतां आनी तांचेर लोक तेंचेर खेती करून ताचेर जगता. आणि मुद्दो तुमच्या मुखार तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार दवरता फाटीच ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणून खूब एक लोकांची भासा आसता. आणि इट वॉज व्हेरी सॅड टू नो दॅट इन इंडिया among the states survey for ease of doing business, EODB, our rank is number 24. आमचे ल्हान माणकुलें गोंय which should have been number 1 in helping the people, 24च्या आंकड्यार आमचो रँक आसा. म्हणजे तुम्ही पळया लोकांक गव्हर्नमेंटाची कसली मदत मेळटा, कसल्यो सवलती मेळटा आनी लोकांक कसलो आदार जाता. आणि हे आम्ही हांगासर काँग्रेस प्लॅटफॉर्मार फक्त आनी एकदा सरकाराक रिमाइंड करता. निमण्या 3 or 4 विकांनी 3 organizations have pulled up the government on this matter of ease of doing business, corruption and total lethargy in the administration. Lethargy म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनूच ना. गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचो व्हडलो स्टेटमेंट आयला. आयडीसीन कसले कसले प्रॉब्लेमात जातात आणि कसले कसले करप्शन चालू इन द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. I wonder whether the Honorable Industries Minister has had the time to look at it.
टुरिझम डिपार्टमेंटान उलोवच नाका. तांचे स्टेटमेंट स्पश्ट आयल्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचे. कोण म्हणटा 90% 95% ऑक्युपन्सी आसा म्हणून, आनी ताणी सांगलां 4 वा 5% कितें ऑक्युपन्सी आसा. आनी कसले तांकां त्रास जाता आनी कसले तांकां डिफिकल्टीज आसा हें टुरिझम फुडें व्हरपाक. As far as real estate industry is concerned, don't talk, because that statement also was on front page of the paper. Screda एक म्हणून तांची एक संघटना आसा, ताणे क्लियरली सांगला की 8% तेंचो बजेट टू पे द करप्शन डिमांड्स. आय गॉट इट. आणि गव्हर्नमेंट म्हणटा वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट to help you and in this ease of doing business. कसलो हेल्प जाता, कसलो हेल्प लोक करता ते आमच्या लोकां मुखार दवरचो. हे कोविड-19 वेळार जेन्ना जेन्ना लोकांक कसलीच सवलत मेळना गव्हर्नमेंटाची, बिझनेसां बंद पडल्यात, लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात, लोकांक तरेतरेचे त्रास जाल्यात, गव्हर्नमेंटान आजुनी खंयच्याच सेक्टराक कसलीच मदत करूंक ना. आमचे जे काँग्रेस सरकारान आनी ताचे पयलीं 14-15 वयर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स घातलेले गोंयांत, ते लोवतात थंयच. तांचे पळोवपाक कोण ना. थंय लायट सारखे आसा, थंय रस्ते सारखे आसा, थंय ते लोक प्लॉट्स घेतल्या ते तांकां कित्याक बिझनेस करपाक, तांकां कितें मॅन्युफॅक्चरींग करपाक जायना. कोणाक पडून वचूंक ना. तांणी ह्या बीजेपी सरकारान एक नवो प्रकल्प इंडस्ट्री मुखार घालूंक ना. पण आसा ते काँग्रेसीचे प्रकल्प पाड घालूंक ना. सरकारान हेजेर आमची मागणी आसा, सरकारान मातशें लक्ष दिवचें आनी आमचे इंडस्ट्री, आमचे गोवन एंटरप्रेनर्स, आमचे गोवन स्टार्टअप्स पळय आसा तांकां कसलो तरी मदत दिवपाक कसलो तरी प्रोग्राम, कसल्यो तरी येवजण्यो तयार करच्यो. नाल्यार हेचे फुडें कितें जातलें, लोकांक कसलोच नोकरी ना, कसलेच इन्कम ना. Thank you very much. तुम्ही जमनी सांगल्या पयली त्यो प्रायव्हेट जमनी आनी प्रायव्हेट पार्टीन कन्वर्ट केल्या काय? प्रायव्हेट आसा, गव्हर्नमेंटाच्यो आसा. आनी प्रोजेक्ट कोणाचे? प्रायव्हेटाचे? प्रायव्हेटाक कन्वर्ट केल्या. आनी हे कितें प्रायव्हेट न्ही, हे सगळे हेजेर आसा, टावन प्लॅनिंग बोर्डाचे मिनिट्साचेर. न्ही ते म्हणून प्रायव्हेट प्रोजेक्टा खातीर. प्रायव्हेट प्रोजेक्ट गव्हर्नमेंटाचे प्रोजेक्ट आहा, गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट आहा, तुमकां जाय जाल्यार दिता तुमकां. गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, अंजुना विलेज, 8,000 square meters with no development slope. No development slope. हाचेर कन्वर्शन करून कितें बांदलेलें? तुमच्या दोंगर कापून उडोवपाचो प्रयत्न आनी कांय ना. हे सगळे बाबू एकटोच करता अशें तुमी म्हणले आसा, सीएम अशें आसता. Babu is a part of a government, and the CM definitely has to bear the brunt and the responsibility of this whole thing. Government is not an individual operation; it is a collective business and a collective responsibility of the whole cabinet, headed by the Honorable CM.